Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फेडरेशन ऑफ मिनरल्स अँड इंडस्ट्री फिमीन सुचोवण्यो करूनय केंद्र सरकार मायनिंग लिजांची पावणी करपाचेर ठाम. मायन्स अँड मिनरल्स ॲक्ट 1957 दुरुस्ती विशीं जानेवारीचे पयले सप्तकांत मायन्स मंत्रालयान प्रस्ताव उक्तो दवरला. मायनिंग लिजांची पावणी घेतल्यांक फी विशीं दुरुस्तीचो केंद्राचो प्रस्ताव आसा. हे विशीं टायम ड्राफ्ट सगळ्या राज्यांक आनी जाळवणदारांक सुचोवण्यो हरकतीं खातीर 5 फेब्रुवारी मेरेन उक्तो आशिल्लो. पूण फेब्रुवारीचे दुसरे सप्तकांत मायन्स मंत्रालयान मायन्स अँड मिनरल्साचो जोड ड्राफ्ट काडलो. लिजांची पावणी करूंक आडमेळी येता आसत जाल्यार योग्य वेळे भितर पावणी करूंक जमना जाल्यार केंद्र सरकार ती जबाबदारी घेवंक तयार आसा म्हूण तातूंत प्रस्ताव आसा. देशांत मिनाचो पुरवठो सुरळीत जावचो म्हूण चडांत चड खणी पावणेर काडपाचें सध्या धोरण आसा. पावणेक कळाव जालो जाल्यार ताचो पुरवठ्याचेर परिणाम जातलोच, तशेंच मिनाचे प्रेसाचेरूय परिणाम जातलो म्हूण केंद्राचें म्हणणें. पावणी खंयचेय परिस्थितीत जावंकूच जाय म्हूण केंद्रान आतां नेट धरला. तुमकां जमना जाल्यार आमी करता असो प्रस्ताव धरून केंद्रान भुमिका स्पश्ट केल्या. पावणी कोणेंय केली जाल्यार लेगीत तातूंतल्यान येवपी येणावळ राज्य सरकाराकूच मेळटली म्हूण केंद्र सरकार सांगता. सगळ्या राज्यांनी, केंद्र शासीत प्रदेशांनी, मायनिंग इंडस्ट्रींनी आनी बाकीच्या जाळवणदारांनी 24 फेब्रुवारी मेरेन आपले म्हणणें मांडचें म्हूण सांगलां. सप्लिमेंटरी ड्राफ्ट येवचे पयलीं संबंदीत राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांकूच मिना खणींची पावणी करपाचो अधिकार आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.